देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेव ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे तीर बसता बागितो तुझ्या उतरा प्रकार सोलसो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसा उतरा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेव ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे तीर बसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं. मोगाचे न्हू देवाक अर्घ बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत संगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती सोम्याची विसवण करया आनी ताका बळवंत साक्ष दिवया म्हणलो संदेश आमकां दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत सोम्याची विसवण करन ताका साक्ष दिवचे सबार संदर्भ आमकां आसात. हे अवकाश फावो त्या रितीन वापरूंक आनी सदांच सोम्याच्या पक्षान रावूंक गरज असलो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. भावा भयणीनो आयच्या देवचो संदेश आमी आयकलो. सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां ससाण जिविताची. ह्या जिविताच्या जरीसरशी आमी या तो अणभव आमी बगुया. ह्या मिसा वेळार सांगतास आमच्या जिणयेक देवाचो आदार आमी मागया. ह्या पावत्या देवस्तुतींत ह्या मिसांत पावते बरी वांटेली जावचे खातीर आमच्या पथकांचें बोगसाणें मागया आनी दोग धरया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांनी सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विणाती करान प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत पैमा देवातून सगी आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारी
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून Gesù Krista Bapaच्या एकट्याच पुत्र सोमिया देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काळजी कर तू बापाच्या तुझ्या कोस्तार आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुयाम देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाचे आनी एका काळजाचे तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळटल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर या आमी मागता आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवाड चलयता ससनाच्या ससना जोसेफाच्या पुस्तकांतलें वाचप जोसेफान सेकांत इस्रायेलाच्या सर कुळयांक जमो केलो उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयलें आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले तेन्ना जोसेफान सगळ्या लोकांक म्हणलें सेरेस्परा इस्रायेलाचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडे वस्ती करून आसले आनी ते पक्षा देवाची सेवा करताले पूण तुमी सेरेस्पराच्या सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरिताच्या देवाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्याच्या विशयांत सांगचें तर आमी सेरेस्पराची सेवा करतल्यो लोकान जाप दिली सेरेस्परा सांडून आनी हेर देवाची सेवा करूंक हांव बिलकुल मोन ना कित्याक सेरेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडलेली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड अजापां केली आमी केल्लें तें सगळ्या वाटेर आनी आमी पयन करून गेल्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या देखून आमी सेरेस्पराची सेवा करतल्यो कित्याक तो आमचो देव देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार साकून पळया सर्वीस भुरगींतलो
स्वादी गोड साकून पळया सर्वेस porquito स्वादी गोड सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो ताची वाकून स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीप मेळटा हे आयकून दुबल्या दगत्या संतोष साकून पळया सर्वेस porquito स्वादी गोड सर्वेस्पराचे दोळे नीतिवंतांचेर आसा आनी ताची कान तांच्या उल्ल्यांक उक्ते आसा सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट करता संवसारांत ताचो उगडास आळवून सोडता साकून पळया सर्वेस porquito स्वादी गोड नीतिवंताचे बोबेक सर्वेस्पर खान दिता आनी सर्व कश्टांवरांतली तांकां निवारता खंती दुखेन बवरतेल्यांक सुमी लागीं आसा बरवसो खाटलेल्यांक हात दिम तूं करता साकून पळया सर्वेस porquito स्वादी गोड साकून पळया सर्वेस porquito स्वादी गोड सा पावलान एफेस घराक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कल्ती जावन चला पतींनी आपल्या पतींक सम्याकच काल जाल्ल्या बरी काल जावन चला जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्ताक तसोच पती आपलो पत्नीचो मस्ताक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचे पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्याक आनी मैमेन परजल्लेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता पवित्र सभेकी क्रिस्त येस परी चलयता आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो ती दोगांय एक कूड जातली हे एक व्हड गुटाचें सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार Alleluia, alleluia.
उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवी सासनीक जिवी दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. समजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. कपार नावाच्या सिनागोगांत जेजू शिकोवन आसतना ताच्या सिसा मदले सबाज जाणे आयकोन म्हणाले, हे उलोवणें प्रीत जालें, तें आयकोंक कोणाक जायत. ह्या विशयांत आपणाचे सीस गुणगुणान आसात म्हण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकोन तुमचो भावार्थ दंडोळ्ळोवे. तर मनशा पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून फाटीं वेतना पळयतात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनांत आसले. सत्मानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हण जेजू सुरवेर तावन जाण आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरसी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेवच्या सिसा भितरले सबाज जाण तसो सांगात सोडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमा पेद्रोन ताका जाप दिली, सोमिया, आमी कोणा सरसी वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्ताने म्हज्या मोगाळ भावानो आनीक भयणीनो, एक कातोलीक टिचर शिक्षकी क्रिस्तांव भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. आनी ती म्हणाली, आज तुमकां हांव एका व्यक्ती विशयान सांगता. तिणें व्यक्तीचें नांव सांगूंक ना, पूण एका व्यक्ती विशयान सांगता. तिणें सुरू केलें, ती म्हणाली, तुमी सगळ्यांनी ताका मेळा जाय, त्या व्यक्तीक. तुमी ताचो मोग करी जाय, तो तुमचो मोग करता. तो बरो मनीस, तो दयाळ, तो उदार. आनी अशें त्या व्यक्ती विशयान जायत्यो संगती ताच्या व्यक्तित्वाच्यान सांगा लागली. आनी ती म्हणाली, तो सगळ्यांक सांगातपण दिता, चुकलेल्यांक तो बक्षिता, तो एकदम बरो व्यक्ती. इतलें भुरगीं आयकोन आसलें. व्यक्तीचें नांव ती शिक्षकी सांगना. तर एका भुरग्याक एका नोमणीची आतुराय जाली. हें शिक्षकान टिचरीन सांगिल्लें पळोवन तो एकच फावटी उठलो खंय आनी उठोन म्हणालो, टिचर, म्हाका गुत्त आसा तुवें सांगिल्लो व्यक्ती कोण गे म्हण. हळे, आमच्या शेजारी एकलो आसा, तो असोच तुवें सांगिल्लें बरी, सगळ्यांक मोग करता, बरो मनीस तो. ताचे विशयान म्हण कांय उलयताय गे तूं? तुवें सांगिल्लें सगळी तो करता. शिक्षकी वगेस रावली. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्याक भोगलें वो मनीस हांवें सांगलो सगळी करचो, ह्या भुरग्यान जिखून धरलो. मागीर अखेरीक शिक्षकी म्हणाली, ताणें सांगून जाल्या उपरांत, आल्या भुरग्यानो, आमी सगळ्यांनी तो व्यक्ती म्हळ्यार जेजू बरी जाय जाय. ह्या भुरग्यान सांगलो व्यक्ती भोवशा जेजू बरी, सगळ्यांक कुमो करचो, सगळ्यां सांगाता रावचो, दयाळ व्यक्ती तो जेजूच. मोगाच्यानो,
जेजूक आमी मनशांक सरी करूंक जायना पूण जेजूची लक्षणां आमचे थंय येत जाय आनी त्या देखून आयच्या सगळ्या दिवस संदेश जावन आसा पेद्र उसारली उतरां जावन आसात सोम्याची शिकोण आयकोन सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससाण जिविताचें हें व्यक्तित्व जेजूचें आनी त्या देखून ह्या जेजू सारकें आमी सगळ्यांनी वचूंक जाय आयच्या दिसा आमी नियाळ केलो आमी पळयणाऱ्यां बरवशाची पळयणाऱ्यां बरोस ह्या संवसारान दवरून सर्गीच्या राजा पळयन करता आमी सगळां जेजू सांगाता पळयन करता आनी जेजूक आमी सांगाता पळयन करचें दसली जेजू बरी जावंक प्रयत्न करता हें जावन आसा जेजू साक्ष दिवचें विटनेसींग वडोली आमी त्या विशयान उलयल्या आयच्या वाचपा विशयान थोडो नियाळ आमी करया आयचे पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जोशुआ देवान मिसून काडलो तसलो इस्रायल परदेसो मुखेली इस्रायल लोकांक कितें सवालां विचारता आनीक सरेस्पर देवाचें तो तांकां कितें सांगता आनी ताची सवालां आनी कितें पळया ती आमी आयकुया तुमी खंयच्या देवाची सेवा करतात तांची आदली चरित्र तो तांकां उडासा काडून येता मेसोपोटोमियान तुमची मालगडी आसली ताणें दुसऱ्या देवाची सेवा केली ह्या निजा देवाची न्ही त्या देवाची तुमी सेवा करतात की तो तांकां सवाल विचारता दुसरें इजिप्तान तुमी आसल्यात आनी त्या देखून थंयच्या देवांची तुमी सेवा करतात की कुड्या देवांची तुमी सेवा करतात की तिसऱ्यान तो म्हणटा कानानगाराच्या देवांची तुमी सेवा करतात की कुड्या देवांची सेवा करतात की आनी तो तांकां सवालां फाटल्यान सवालां विचारता आनी तांचे ताण तो जाप काण घेता जाप काणगोच्या बरोबर कितें सांगता आमकां आसा एकलोच सरेस्पर देव इस्रायलीचो देव ताणें 40 वर्सां तुमच्या अरण्यांतल्या पयना वेळार तो तुमकां विस्वासी जालो तुमचे सांगाता तो रावलो ताणें केल्लो सल्लो ताणें पाळ्ळो आनी त्या देखून ह्या विस्वासी देवाक ह्या बऱ्या देवाक ह्या निजा देवाक तुमी सगळ्यांनी विस्वासी जाय जाय तो विचारता भोवशा हांगासर सांगून हात वयर घाला म्हणून आमी जायते फावटी म्हणून हात वयर घाल्ले तांचे विचारलें तुमचो विस्वास प्रगट करा तुमचो विस्वास पासारा निजा देवा थंय आनीक लोकांनी कितें जाप दिली आमी निजा देवाक विस्वासी रावतले हांव ताचे थंय विस्वासी जातले हांव आनी आमचे विस्वासपण सांबाळटले हांव आनी अशें आमी आयकता कशें सरेस्पर देव आपल्या लोकां थंय विस्वासी जालो तशेंच इस्रायल लोक देवा थंय विस्वासी रावंक जोशुआन देवान विसरून काडल्या मुखेल्यान तांकां विशेश एक बोल दिलें मोगाचें न्हू आयच्या शुभ अत्यंत आमी उतरां आयकल्लीं दसली जेजू येवकारिस्ता विशयान उलयता तुमी उडास करा तिसरो आयतार आज आमी ती देवस्तुती संभ्रमता तिसऱ्या फावटी जेजू येवकारिस्ता विशयान हाच्या पयल्या 2 आयतारांनी जेजू येवकारिस्तान उलयल्लो जेजू म्हणालो आपूण जावन आसा सर्गींतान देवान आयिल्लो उंडो आपूण कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो तो मरचो ना मुजे मांस खाता मुजे रागात पियेता तो ससनाक जियेतलो तो मरतो जेजूची उतरां पळया जेजून म्हणलीं उतरां ही कोणीय म्हणनात आनी हांव तो उंडो सर्गांतावन देवोन आयिल्लो मुजे मांस खाता मुजे रागात कोण सेवता पियेता तो ससनाक जियेतलो आतां कितें जालें हें आयकल्ल्यान दुबाव जालो मुजे मांस खाता मनशाचें मांस खावंक जाताय वो कितें उलयता वो नजरेंतान आसलो मनीस हाची आवय बापाय आमी जाणां हाची भाव भयणींची आमकां वळख आसा
हाका कंची वडली एक सकत आपूण सर्गींत हांव देवण आयिल्लो म्हणूंक म्हजें मांस खाता कोण म्हजें रागात सेवता तो ससनाक जियेतलो आनी त्या देखून जेजूची शिकवण कितें जाली तांकां कोडू लागली समजोंक ना आनी त्या देखून उपरांत आमी शुभवार्तेन आयकलें तांचे भितरले थोडे जेजूक सोन्वेचार आसा म्हूण जेजूक कळ्ळें देखून जेजू कितें म्हणटा ताच्या आपोस्तलांक की तुमी म्हाका सोन्नेतात गी तुमकांय म्हजी शिकवण हाडूंक लागली गी तुमकांय म्हाका समजोवना गी हांवें उलयल्लें हांवें सांगिल्लें हांव जिविताचो उंडो म्हूण सांगून आनी त्या देखून जेजू आपल्याच आपोस्तलांक लागशिल्ल्यांक हें उलोवणें विपरीत जालें गी तुमी सोन्नेतात गी तुमकां समजल्यांक हांवें सांगिल्लें तुमचो भावार धोंडोल्लो कितलीं सावलां पळया जेजू तांकां विचारता आनी हें आयकल्लेंच आपोस्तलांचो लिडर मुखेली कितें म्हणटा सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससान जिविताची भावा भयणीनो कितलीं बरीं उतरां पळया भावार्थाचीं उतरां ताच्या काळजांत थावन आयिल्लीं उतरां सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससान जिविताची भावा भयणीनो आमकांय देदूंची उतरां मात न्ही आमी हर एक दीस जिणेच्या हर एका घडी आमी म्हणा जाय पवित्र अवकाशान वांटेले जाल्ल्यांनी जेजूची कूड आनी रागा सेविल्ल्यांनी आमी म्हणा जाय सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससान जिविताची धैर्यादीक उतरां भावार्थाची उतरां ह्या संवसारीन पैणार आसल्ल्यांची उतरां बरवश्याची उतरां आमी सोम्या संगी जिवोवची उतरां आनी ती आमी उसारची मात न्ही आमी सगळ्यांनी सोम्या संगी रावा जाय हो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा तर आमी कशें जिवोवचीं उतरां आमी सांगिल्लीं तसलीं आमी कशीं बरीं क्रिस्तांवां जावचीं आमचें कुटुंब आमी कशें त्या कुटुंबांत आमी जिवोवचें कशें दादल्या आनी स्त्रियेन त्या कुटुंबांत जिवोवचें त्या देखून आयच्या दुसरें वाचप आमी आयकल्लें तसलें सा पावलून एफेसकारांक बरयल्लें पत्र तातूंत 2 संगती दादल्या आनी स्त्रिया विशयान म्हळ्यार पती आनी पत्नी विशयांत सा पावलो सांगता पती पत्नींनी त्यागाच्या समर्पीत मनोभावान जिये जाय आयच्या दुसऱ्या आसमान सांगलां दुसरी संगत क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केल्ल्या बरी पती पत्नीन एकामेकाचो मोग करीत जाय कशें पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पत्नी स्त्रियेनी आपल्या दादल्याक खाल जाय सांपावलान दिवची शिकवण हे कुटुंब दादल्यान आनी स्त्रियेन कशें मांडून हाडी जाय भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत जर तर आमी सोम्या संगी जियेता आमी सोम्या संगी समकाता सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं वासात उतरां ससान जिविताचीं एका कुटुंबांत जेज तर सोंसणीकाय जाय मोग जाय सोडदोड जाय एकामेका थंय फातयणी जाय कुटुंबाचो एकतार जाय मागण्याचें सांगातपण जाय सांगाता ज्यो जाय पट्टी लांब जावन येता आमी ती जाणाव कित्याक म्हळ्यार आमी कुटुंबान जियेता एक 4 वर्सां आदीं म्हाका एकल्या क्रिस्तांव भेटोवंक आयिल्ली अशें थोडें एक डोनेशन दिवंक आनी त्या वेळार विचारलें हांवें कांद्र्या भाशेन विचारलें हांगा हांव कांद्र्या भाशेन सांगना कन्नडान तुमी खंय जियेता तांची फॅमिलीत आयल्या क्रिस्तांव स्त्री देखून ती म्हणाली आसल्या पोल्यान जाग्यार कशें म्हण विचारलें कित्याक म्हळ्यार ती बरें उलयली अशें देखून तिका क्रिस्तांवांची साळवड आसली आमच्या संस्थ्याक आयिल्ली ती म्हणाली फादर म्हणाली म्हळ्यार ती क्रिस्तांव मदें जियेताली आमच्या बंतोणी आसचे क्रिस्तांव म्हणाली म्हाका इल्लो संतोश जालो हांवें थोडीं सावळां चड विचारलें आनी म्हळें कशें जाता म्हळें विचारलें जिवोवंक ती म्हणाली बरें जाता आमचें एकच घर मोदें बंतोणी आमच्या परिसरांत पुरा क्रिस्तांवांचीं घरां आमगेर येतात आमी एकामेका उलयता भुरगीं एकामेका घरांनी येतात तांगेर तेस म्हणटा जाल्यार पळया म्हजी उतरां तिणें बरयल्लीं हांवें बरोवन हाडल्यां हांगा
सांगीर म्हळ्यार मागणें म्हणटात कांतारां आयकतात आनी आमकां थंय जिवंक बरें जाता कित्याक म्हळ्यार एक बरें परिसर जाता एक बरी नेबार्सां आसात बरें क्रिस्तांव आमच्या भोंवतणी येतात सोमयाक साक्ष दिवंक एक आईन वाट आनी उसवाड भावा भयणीनो खंयसर आमी जियेता थंयसर सोमयाक आमी साक्ष दी जाय त्या वेळा मात आमी म्हणटाले हांव सोमया कोणा लागीं आमी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससाण जिविताची ही ससाण जिविताची उतरां आमकां रियकल्याक देवाच्या उतरां मारिपात सक्रामेंतां मारिपात आनी प्रत्येक जावन येवकरिस्तां मारिपात आमकां भोगू म्हणचो सगळो अणभव आमच्या जिवितांत हेरां संगे वांटून घे जाय ही कृपा आमकां हर एकल्याक ह्या मिसावळार आमी मागया दये करून आतां आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उसारया सांगाता म्हणया एकाच देवा सतमंता सर्पदर बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो नित्या नानित्या सर्वस्व रचनार आनी एका सोमया जेजू क्रिस्ता सतमंता देवा सकलोत पुत्र सर्गळा कारण बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडतावन उसवाड खरेतावन जाल्लो परदेव तो देवातान जल्मला ताका रुसूना बापाच्या सर्वस्व ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशांचो आनी आमच्या सर्वांचो सर्गाक देव आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अहंकार मरीच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोर पोंच पुतकार ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो पुनर्जीवन जालो सर्गास चडलो बापाच्या उज्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो ताचे रेजोर सेवता सोना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता विशयान जीव दितात तो बापा आनी पुतां मीस जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसटको नमस्कार महिमा पावो प्रवाद्यावरी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी देवतावरी स्थापल्ले देवसभे सतमंता पटकांच्या बक्षणा खातीर हे पवित्रान आसान मानता कल्यांच्या पुना जिवानपणा ससनाच्या जिविता विश्वास रावता मोगाळ भावा भयणीनो ह्या मिसाच्या पवित्र संभ्रमाक आमी हाडलेली मागणी त्या सावा आनी आमच्यो गरजो जेजू मारे पास श्रेष्ठ देवाक आमी भेटोवया सर्गींच्या बापा आमच्या पापाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक तांणी प्रामाणीकपणी सोम्याचो पाटलाव करूंक गरजेचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थी रितीन आनी कसलोच भेदभाव नासता वावर करूंक शिकय म्हूण मागता पिडा अवघड झूज अणवारां उतरप्राय एकसुरपण आनी हेर समस्यांक लागून कश्टांच्या सर आमच्या भावा भयणीचे कश्ट हाळू कर आनी तांचे जिणेन बरवसो लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध कारणांक लागून कातोलीक भावार्थ सांडलेल्या सोमेस्तांनी तूं एकलो मात्र सडवंदार म्हणलें सत वळखून पापाच्या मुखेलपणार असते कातोलीक पवित्र सभेन ती रावाशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजेच्या गवळी परिशदेच्या संध्यांनी गुरकारांनी आनी संघ संस्थांनी सदांच समाजे साक्ष जावची जिणी जियो गरजशी कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी आजार असलेल्या आमी सर समेस्तांनी देवाच्या उतरांत प्रेरीत जावन आमच्या आपोवण्यास सदांच विश्वासी रावंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भावा भयणीनो आज आमच्या नियाळ वेळार आमी मागली सक्कडी ते सावां सोम्याच्या पांयान ताळ्या भेटून दिवया उडास करया सक्कडी ते साव उडास करया आमच्या मोती घेवची नात पूण विशेष तावण
आमचे कडेन कोणें मागोवन सांगलां तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळ्या भेटोवन दिवया. सांगातच ह्या दिसांनी आमकां बरो हावो मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमचेच खातीर आमी मागया. आमी सगळ्यांनी सोम्या सत्सीन वसोंक आनी सोम्याच्या मेजात आवणू येवकारिस्तांत आवणू आमच्या क्रिस्ती जिणयेक बोवाळू आमी जोडून करपा मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी मनशावळ सोडून दा तुवें जावन धाडलोय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी सोमेस्तां पवित्रान तुजीं भुरगीं जालीं तसलीं तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय. आमच्या कश्टां अणवारांनी पिड्यांत आनी भलायकेन सदांच आमी तुका विस्वासी रावंक आमकां शिकय. आज आमचेच खातीर मागता आसतना आमी कोणा खातीर मागतान बसयलां तांकांय सगळ्यांक तुजें बरेंपण लाभय. हें मागणें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या. स्वीकार तूं कर म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक खात्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. हे बापा आमच्यो कारिको उनो आनी वाय तुका भेटोवचो. हे बापा आमच्यो कारिको उनो आनी वाय तुका अर्पोवचो. सगळी मोची जिणी तुवें दिल्लें तेणें. मंदिरांच्या वावरांकडे भेटयता ती पळणी. ताकोरदारा देवा दैवीक नेतीदारा. ताकय तुजी दया लाभय तुजी कृपा. हे बापा आमच्यो कारिको उनो आनी वाय तुका भेटोवचो. आमच्यो कारिको उनो आनी वाय तुका अर्पोवचो. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मारून घे. सर्वेस्परा एकाच बालयेवरी आमकां तुजी आपणालेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपण तुज्या पवित्र सभेक एकोठांत आनी शांतीन सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन मासूया. वयशे आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावर आमी तुका दिन मासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता.
बघा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्यावरून जेजू तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जन्माचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गुट भोगूंक आमी बरबोशान रावता. त्या पसतां दिवृतां बराबर आनी सर भोगतां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaranțo serveis portu. Sărganii sonsan, părla tucea vaibavan, un săghitu ca jăjă. Serveis pora ce navie tata ca jă, un săghitu ca jăjă. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें एरगात. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भवत सो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड आनी रगास चवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा, पीटर पॉल आमच्या गळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबा तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिसो पती, भाग्यवान दमदूतां सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सांत आंतोन आनी सान पाद्रे पियो आनी सगळ काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
भावा बहिणींनो, जेजून शिकयले आमच्या बापाचे मागणे ह्या संवसारांत देवाची खुशी करूंक, आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक, सुकल्ल्या बुकसूंक आनीक सर्गराजाक आमी तयार करूंक आमकां शिकयता. तें मागणें आमी वट्टून म्हणया, कितें म्हणटा तशें जिवंक सदां करया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे विशीं सगळ्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दैकुणिया जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशाण तेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मगसो गुट जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता, आमकां शांती दी. वो जेजू क्रिस्त जिविताचो उंडो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें जेवणचें म्हाका पवना, तुमच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mojetay, Rao Jesu mojetay, Tu sangi astana naka makakay. Ye Jesu mojetay, Rao Jesu mojetay, Tu sangi astana naka makakay. Pat momoso Jesu pois pabulo, पातकान बुडून तुका विसरून गेलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. Jesu mojetay, Rao Jesu mojetay, Tu sangi astana naka makakay. Ye Jesu mojetay, Rao Jesu mojetay, Tu sangi astana naka makakay.
संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच तोकलो हांव ताणिल्लो हांव मुकिल्लो मोगान तुज्या आतां धादोशी जालो हांव ताणिल्लो हांव मुकिल्लो मोगान तुज्या आतां धादोशी जालो ये जेजू मोचे थंय राव जेजू मोचे थंय तूं सोंगी आसतना नाका म्हाका कांय ये जेजू मोचे थंय राव जेजू मोचे थंय तूं सोंगी आसतना नाका म्हाका कांय जेजू मोचे थंय राव जेजू मोचे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय हे जेजू मोचे थंय राव जेजू मोचे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेवण आनी जेजूचें मांस आनी रगात आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवी तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाची बडपकार एक घडी बरबश्या मोगाचें नांव होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा बोपर पैसो दीस देवान दिला तुमी अरे तेरेन बघिता जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या मागणे देव आयकतलो मात न्हय आसता बरे भलायकेन तुमकां सांबाळच्याक आमी मागता खंयच्याय विदोळी तुमी आसात ती सगळी विदोळी जेच्या नांवान संपूर्ण तरां गुण जावच्याक आमी मागचें जावन आसा आराधना वेळा मिसा वेळा आनी प्रत्येक तरां आमच्या हळयेकांक जावच्या आत्मेक कार्यानी आमी मागतल्या तुमकां सर्वांगी एकच नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगा तुमी आसरपण दिल्ल्या खातीर तशें आयची रिती वापर बाय तरान चलोन व्हरली जावन आसा जिवनांत कश्ट येतना पिडा येता आसतना दगदण येतना वळवळ येता आसतना भियेन आसतना देवाक लागीं सरूंक नानंत तरान नानंत लोक आमकां नाटता थंय थंय धांवोंक न्हय ताच्या बदलाक एका निजा देवाचो पाटलाव करून तेच मान्यता दिल्ल्या रितीर मंदिरांक आनी पुणशेतांनी मात्र मेवचो जाय म्हळ्यार वर्त्या जिविताच्या वाटेक पावच्या उतरा वयर बरो नियाळ आमकां दिला आराधन चलोन वेला मिसच्या बलिदानांत त्याच आत्मीक काळांत आमी सदांच पोशीत जावच्याक आमकां ताणें आपोवणें दिला तें जावन आसा आमच्या मोगाचें आमी जायते तें पदावन आमी चिंतिल्लें तांकां आमी आपयत जाय म्हणून आनी आज व्हरतो अवकाश आमकां मेळ्ळा तें जावन आसा मानादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा तांचें लिखणें नांव जावन आसा मुक्ती प्रकाश आनी तांकां आमच्या वडील बापाच्या नांवे आनी तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, Father Mukti Prakash, for being with us and spending your time with a great spiritual devotion. तशेंच आमचे वडील बाबा आसात मानादीक बाप रॉकी डिकोना तांकांय तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन मंडळी हो जॉन आनी गायन मंडळी तशेंच DMRC कोर कमिटीचे सांदे जायती सेवा ते दितात हर एका वेळा ते आमचे सांगता आसात तांकांय तुमच्या नांवे आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या भाव भयणीनो पाद्रेपेची परब जायते लागीं आयल्या आनी ताचे व्हरतो परमळ आमकां येवंक सुरू जाला. एक म्हयनो चिके सर्तीक आसा जाल्यार आतांच आमी तुमकां इशारो दिवचो पाद्रेपेची परब व्हरत्या तापासान ह्या पुणशेतांत जावची आसा आनी त्या खातीर तुमचो सहकार व्हरत्या तर आमी आशेता. सप्टेंबर 14 तारीखेर संजे 5:30 वरां बावटो उबान ही परब आमी आचरण करूंक नव्यानाची सुरवात करतल्या.
त्या दीस 6 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. ताचे उपरांत 14 जावन 22 म्हणसर हर एका दिसा 5:30 वरार आराधन. ताचे उपरांत 9 आनी 6 वरां मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां सर्वांक ह्या नव्यानाच्या देवासवाक येवंक आमी व्हरतो स्वागत मागता. तशेंच पिडेस्ताचो दीस जावन आसा सप्टेंबरची 20 तारीख एक शुक्रारा. पिडेस्त मालगाड्यांचो दीस तो व्हरत्या 10 जावन आमी आचरण हांगा करचो. त्या दिसाकी तुमकां आमी व्हरतो स्वागत मागता. सगळ्यांच्या 10 वरार हांगा आराधन आसतलें. पिडा गुण करचें मागवणेचें ह्या डिलिव्हरन्स आराधन हांगा आसतलें. आनी ताचे उपरांत 11:30 वरार मिसाचें बलिदान आमी हांगा संभ्रामचें. ताचे उपरांत सर्वांक आयल्याक बोवा परबायचें रुचीक एक स्पेशल जेवण त्या दीस आसतलें. पांचवेची परब जावन आसा सप्टेंबर 23 सोमारा येता. आनी सोमारात आमी दवरल्या तसो दीस तो सकाळीं 9:30 वरार पाद्रिपियोच्या रेलिकेचो पुरशांव आनी अवकाशाचो पुरशांव हांगा आसतलो. ताचे उपरांत 10:30 वरार पाद्रिपियोची वर्ती परब दाबाजीक संभ्रामीक मिसाचें बलिदान आसतलें. प्रधान याजक जावन मानाधिक दोतोर JB सल्डाना इजय पिरगेचे विगार मातनी आसा PRO संपर्क अधिकारी आमच्या मँगलोडेसचे ते जावन आसात. ते आमच्या सांगता त्या दिसा दाबाचो आचरण करूंक आसतले. तुमकां सर्वांक मोगाचें व्हरतो स्वागत आमी मागता. हर एक लागीं तुमी सांगचें, हर एक लागीं आपोवचें. पाद्रिपियो तरी जायत्यो अजापां म्हणल्यार बरें जातात. आमी मागोन घडये भितर म्हणल्यार बरें थोड्यांक कामां मेळटात. पिडा गूण जाता. जायत्यांचे कॅन्सर पिडा गूण जाल्ले दाखले आसात. मुखल्या नव्यानाच्या दिसांनी ते हांव तुमच्या मुखार दवरतलो. आनी पाद्रिपियोची परब आचरण करतना अपुरबायचें जेवणी आमकां जाय. आनी तुमकां कळीत आसा तुमी आसतना आमी कांय भिवची गरज ना. हर एक आमच्या रेतीर मंदिरान जावचें कार्यां पुनशेतान जावचें कार्यां तुमी सुदारसून व्हरतात. त्या देखून मोगाचें न्हू उदार मनान तुमचें दान दिवचें. आनी मिसां मुड्दम पिरजेन ताची सगळी तास थंय नोटीस बोर्डार आमी घाल्या. हांगा खंय आमी मिसां दिता थंय घाल्या. आमच्या नोटीस बोर्डार घाल्या. तुमी तुमच्या तांकी भरतें दान दिवंक आमी तुमच्या लागीं विनंती करता. कपजेन फ्रादींग तुमी केदाळे सोडूं ना. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय. करपे देण्यान तुज्या आत्मोचो नेट. बेसांव घालून तुजें सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीस हें मोगान तुज्या पेट. कस्तांत आसतना जा म्हजो आदार. पळय म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं ना. कश्टांत आसतना जा म्हजो आदार. पळय म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं ना. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय. करपे देण्यान तुज्या आत्मोचो नेट. बेसांव घालून तुजें सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीस हें मोगान तुज्या पेट. सतावट चलतना म्हजे संगी राव. अणवारान पडटना सांबाळ म्हाका तूं. सतावट चलतना म्हजे संगी राव. अणवारान पडटना सांबाळ म्हाका तूं. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय. करपे देण्यान तुज्या आत्मोचो नेट. बेसांव घालून
तुझ्या पेट Bogar tuta sove Anquar muri ashirvati vamka Bagayon kusuchi kurven nivaram kamcha devam Chadismanante Bapache Putache Pavitratmache Navi Amen